ह्या डान्स प्रोग्रामाच्या माध्यमांतल्यान हो एक मोठ्या लेवलचेर कार्यक्रम करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। मोठ्या लेवलचेर कित्याक म्हणटा हांव तर हो डान्स फिनाले जातलो, ग्रँड फिनाले। त्याच्याच ग्रँड फिनालेक लागून खूबशे असे प्रोग्राम आसतले जे सबंद गोंयभरान गाजलेले। आतां एक ढोल ताशा कार्यक्रम आसा, तेंचे प्रेजेंटेशन जातले, तेंचो कार्यक्रम ते प्रेजेंट करतले। प्लस गोंयान बरो टॉप लेवलचे जे ग्रूप डान्सीस आसा हेंकाय थंय आपले कला सादर करपाचो आमी चान्स दितले। प्लस गोंयाचे जे हास्य सम्राट आसा तेंकाय आमी हांगा प्रोग्राम करपाक दितले। म्हणजे ओवरऑल हो एक असो कार्यक्रम जातलो की सबंद मये मतदारसंघान म्हणा किंवा बिचोले तालुक्यान म्हणा ह्या प्रोग्रामाची लोक वाट पळयतले। महत्व ह्या प्रोग्रामाक ह्या खातीर आसा की आमी यूथ जे आसा ह्या युथांक जे टॅलंट आसा ते टॅलंट भायर काडपाक तांकां मोठ्या प्लॅटफॉर्म दिवपाचो प्रयत्न जातलो। हांव मोठो प्लॅटफॉर्म कित्याक म्हणटा तर आतांच संकल्पान सांगलें की तेंचो कितें आसलें की कॉम्पिटिशन जेन्ना आमी सबंद गोंया लेवलचेर जेन्ना दवरता तेन्ना प्रॉब्लम कसो जाता की आमच्या गांवांतले जे भुरगे आसा हेंकां प्रायज ना मेळनासतना ते प्रायज खंयचे तरी भायल्या सिटींतल्या शहरांतल्या कोणा तरी वयता, पूण ते प्रायजां जी आसा ही आमच्याच भुरग्यांक मेळचे आनी तेंचे जे टॅलंट आसा हे आमी तांकां फुडें काडपाक प्रयत्न जो आसा हो आमचो जाता आनी तेज्या थ्रू तांकां ही स्टेज आमी व्हडली क्रिएट करून दिवपाचो प्रयत्न आहा। धन्यवाद। हांव मनोज सावंत, डान्स मय डान्स ह्या प्रोग्रामाचो हांव हेड आसा। आनी डान्स मय डान्स हो प्रोग्राम आमी बरे रितीन कशे मयेकारांक दितले हेजेर हांव एक रात दीस प्रयत्न करीत आसा। आनी म्हाजी खुबसो असो एफर्ट आसा जे म्हाजी टीम आसा ही टीम रात दीस ह्या प्रोग्रामाक सक्सेसफूल करपा खातीर एकदम तळमळटा। आनी हो जो प्रोग्राम आसा हो आमी बऱ्या रितीन आमी पार पाडटले। ह्या प्रोग्रामाचे रजिस्ट्रेशन एक 10 दीस जाले चालू जाला आनी आतां पर्यंत आमकां हेज्यो 50 सुमार रजिस्ट्रेशन जाल्ले आसा। आनी आमी अशी गृहीत करता की हे रजिस्ट्रेशन 200 पर्यंत वयतलें। असो प्लॅटफॉर्म ज्या प्लॅटफॉर्मार मयेचे भुरगे आपलो डान्स परफॉर्म करतले, बरे रितीन परफॉर्म करतले। आनी आमचो हेतू कितें आसा की बाबा मयेच्या भुरग्यांचो टॅलंट आमी ह्या प्लॅटफॉर्मार कशें प्रेजेंट करतले ह्या खातीर आमची जी टीम आसा, बाकीचे सगळे भुरगे आसा ही रात दीस ह्या प्रोग्रामा खातीर तळमळ आसा आमची। सो डान्स मय डान्स हेची सुरवात म्हटल्यार आमच्या मनान हो जस्ट एक विचार आसलो की मयेच्या भुरग्यांक लागून आमी कितें ना कितें तरी करचें, तांकां एक डान्सान ती खंय ना खंय तरी फाटीं उरता कशी दिसताली आमकां। सो आमी एक हो आतां आमच्या मनान विचार जालो की एक आमी सोलो डान्स कॉम्पिटिशन दवरचें। सो ही आयडिया आमी आमचे डिस्कस केली ग्रुपा वांगडा आनी आमकां खंय ना खंय कळ्ळें जाणी जावन येयलें की मिलिंद सराक वचून सांगचें म्हणून। मिलिंद सरान आमकां मागीर आमी मिलिंद सरा कडेन गेले आनी मिलिंद सरान आमकां एक सांगलें की आपूण बाबा तुमकां सपोर्ट करता, आपल्याकूय तुमची आयडिया आवडली कित्याक तांकांय दिसलें की खंय ना खंय मयेच्या भुरग्यांकूय चान्स मेळचो ती म्हणून फुडें सरची। सो आतां आमचे आमी कॉम्पिटिशनाक लागून एक पोस्टर्स प्रिंट केले। पोस्टर्स प्रिंट करून ते पोस्टर आमी एवरी मयेन जितले कॉन्स्टिट्युएन्सीन जितल्यो पंचायती आहात त्या पंचायतींक लायले। सो ते पंचायतीक लावन आमी एका पंचायतीक पर पंचायत आमचे एक 7-8 पोस्टर आसतले। सो तितून प्रॉब्लम कितें जाताली जे आतां समजा की एक बारीक बारीक गांव आसा त्या गांवांनी खंय ना खंय पोस्टर आमकां लावपाक मेळनासले। सो आमी कितें चिंतलें की एक पॅम्पलेट्स करचे आनी पॅम्पलेट्स करून आमी कितें केलें एवरी सगळ्यांच्या डोर टू डोर पॅम्पलेट्स आमी पावयले। कित्याक आमकां जाय आसलें की कोणाक जेंकां कळोंक ना तांकां सुद्दां तेंच्यांनी कळोन येवचें आनी खंय ना खंय कोण बारीकसो सुद्दां एक टॅलंट आहा भुरग्याच्या मदीं तो भायर येवचो म्हणून। ताका लागून आमची इतली मेहनत केली आमी की सगळ्यांच्या डोर टू डोर ते पॅम्पलेट पावयले। सो कोण असो कोणाक दिसपाक जायना की बाबा आपल्याक आनी खबर नासलें म्हणून।
ताका लागून आमची एक मेहनत आहा ती आमकां खंय ना खंय तरी आतां रिटर्न मेळटा कित्याक ज्या प्रमाणे आमची आतां मेहनत जाल्या आनी जे आमकां एंट्रीज बी अश्यो येयल्या त्या भायर आनीकूय येवपाच्यो आसा पेंडींग आसा सो हेका लागून म्हाका दिसता की आमची आतां मेहनत आमी खऱ्यान एका बऱ्या वाटेन वयता सो एज अ क्रिएटीव हेड म्हाका सगळे म्हणजे विथ माय टीम म्हाका सगळे आमचे जे बॅनर्स आसा तेजे सगळे जे म्हणजे कॉर्डिनेशन कशें चालू आसा इवन ते डिजायनींग ऑफ दॅट लोगो टील द स्टार्ट म्हणजे आमी स्टार्टिंगसून कशें स्टार्ट केलें टील नाव कितें प्रोसेस आसात ते आनी ते मॅनेज करपाचें ते म्हाजे कडेन आसा सो डान्स एज अ म्हणजे मयान केन्नाच एक असो डान्साचो प्रोग्राम जावंक नाशिल्लो ऑफ डान्स ऑर एनीथींग अबावट एंटरटेनमेंट सो बेजिकली आमचो एक इंटेंशन आशिल्लो की एक मयेन एक बरोसो एक डान्साचो प्रोग्राम जावं ना की एक एंटरटेनमेंटाचो एक प्रोग्राम जावं सो दॅट की सगळ्या मयेच्या ज्या लोकांक आसा तांकां एक प्लॅटफॉर्म मेळोंक म्हणून आनी आमी डान्स मे डान्स अशें कित्याक दवरलें बिकॉज इट्स अ कॅची नेम डान्स मे डान्स म्हणजे कोणाक अशें वयता ताका अशें दिसपाक जाय की बाबा हां डान्स मे सो कितें तरी मयान जावपाचें आसा आनी तें डान्साचेर रिलेटेड जावपाचें आनी आमी डान्स कोणूय आतां आसा जाल्यार एक ते कॅची इट्स अ कॅची फ्रेज सो कोणाचें अशें तकलेन ते परत परत घुवात रावतले तेज्या खातीर आमी घराघरांनी हे पॅम्पलेट्स हेजे वांटलेले आसा सगळ्या मयान आमी हेजे पोस्टर लायिल्ले आसा आनी जी आमची टीम आसा ही घराघरांनी वचून भुरग्यांक प्रोत्साहीत करता की तुमी ह्या प्रोग्रामांक आवर्जून जॉयन जायात आनी हितून पार्टिसिपेट जाया हितून आमकां कितें दिसतलें की बाबा मयान जो टॅलंट आसा तो आख्ख्या गोंयाभरान आमकां हेजो प्रोग्राम हो दिसतलो की बाबा मयेच्या भुरग्यान हो टॅलंट इतलो आसा म्हणून स्पेशल प्रोग्राम म्हणजे अशें आसा जे गोंयान बरे डान्सर आसा म्हणजे बरे डान्स ग्रूप आसा हे डान्स ग्रूप आसा पळय ते त्या दिसा थंय परफॉर्म करतले आनी जे इंडिया लेवलचे जे डान्सर आसा ते सुद्दां हितून परफॉर्म करतले आनी जो गोंयचो स्पेशल मनोहर भिंगी म्हणून जो मिमिक्री आर्टिस्ट आसा तेजो थंय परफॉर्मन्स जातलो हे सगळे स्पेशल परफॉर्मन्स आसा आनी आवर्जून तांकां आमी इनवायट करतले की बाबा मयेंच्या लोकां खातीर तेजे एक तेंचो प्रेजेंटेशन जावचें अशें तेजो हेतू आसा म्हजें नांव सोनाली सावंत हांव कारापूरचें सो हांव आज कॉर्डिनेटर म्हणून अपॉयंट केलां डान्स मये डान्स ह्या प्रोग्रामाक रिस्पॉन्स बरो आसा सो आमी सद्या कितलें केलां की वॉट्सॅपार सगळ्यांक मेसेजीस करता परत पॅम्पलेट्स वाडटा परत एडवर्टीजमेंट भरपूर आसा सो रिस्पॉन्स बरो येता सगळ्या पार्टिसिपंट्स आपूण जावन कॉल करून आमकां पार्टिसिपेट करपाक जाय म्हणून आमकां कॉल येता सो बरो आसा रिस्पॉन्स सगळो उद्देश म्हणल्यार मये मतदारसंघ जो आसा न्ही ह्या प्रकारचो प्रोग्राम अजून पर्यंत जावंक नासलो सो आतां हे व्हडल्या स्टेजीचो प्रोग्राम जावचो होच एक उद्देश आसा आनी भुरग्यांक ही ऑपॉर्च्युनिटी बरी आसा की फुडें सरून तांच्यांनी कितें तरी आपलो टॅलंट दाखोवचो म्हणून आमी सगळी तयारी जी चल्ल्या ती डान्स मये डान्स हो एक शो एक मोठ्या प्रमाणाचेर आमी घडोवन हाडटली म्हणून आमी सगळीं वावुरता सो इवन आमचे तकलेन तेच आशिल्लें की ते एक कॅचीसो आसपाक जाय की ते एक एट्रॅक्टीव पॉपअप्स कलर्स आमी यूज केले सो दॅट की ते म्हणजे अशें खंयसरे खंयच्या हितून डे नायटान ते कॅची जावपाक जाय म्हणून लायक येल्लो इज अ ब्रायट कलर सो आमी ते फ्रेजाक घालता आसतना सुद्दां वी मेक श्योर दॅट की ते एक कॅचीशे जावंक जाय म्हणून लोकांच्या आय कॉन्टेक्टाक सुद्दां ते सारकें जावंक जाय इवन आमी पोस्टर सुद्दां लायता आसतना आमी ह्युमन एक जो आय लेवल आसता खंयचो पळोवपाचो पोस्टर्स आमी त्या लेवलाक लायला सो दॅट की ते मनशाक अशें जावंक जायना की चडय वयर आनी चडय सकयल सो आमी एका ह्युमन एवरेज हेका लायला सो दॅट की कोणाकय पळोवपाक इजी जावंक जाय आनी ते जाता तितल्या लोकांनी तेचेर नजर पडोंक जाय तशें आमी पॉयंट्स पळोवन आमी लायला माझे नाव आराध्य चिबडे आणि हांव ह्या ग्रुपाचो म्हणजे डान्स कॉम्पिटिशन आसा पळय डान्स मयम डान्स तेजो इव्हेंट कॉर्डिनेटर तर अशें लोकांचो आतां रिस्पॉन्स हाली म्हणजे जशें 7 दीस जाला आमचे अजून रेजिस्ट्रेशन स्टार्ट जाला ज्यो एंट्रीज येयला आतां त्यो अश्यो मोर दॅन 50+ येयला अश्यो आनी अजून अश्यो येता आनी खूब येता आनी त्यो कन्फर्म ना त्यो आनी 40 अश्यो आसतल्यो सो आनी येवप सुरू आहा तश्यो आनी आमचो असो या की एम आहा की 200+ तरी येवकूच जाय लोकांचो रिस्पॉन्स म्हटल्यार जेन्ना आमी आतां एक समजा पोस्टर्स लायले तेन्ना आमकां कितें जालें प्रॉब्लम कितें लोकांक बारीक बारीक जे गांव आहा थंयसर कोणाक कळोंक ना सो जेन्ना आमी पॅम्पलेट्स दिले तेन्ना आमकां लोकांनी हो रिस्पॉन्ड केलो बरें केल्यात तुमी कित्याक आजून तांकां खंय ना खंय आमच्या मयेन असो सोलो डान्स कॉम्पिटिशन तो बी फक्त मये कॉन्स्टिट्युएन्साक आजून पासून कोणी ऑर्गनायज करूंक नासलो तो आमी आनी मिलिंद सराच्या हेल्पान आमी सगळो तो ऑर्गनायज केलो आनी लोकांचो आमकां रिस्पॉन्स असो आसलो की बरें करता तुमी सरा फुडें
आमी तुमकां सपोर्ट करता आनी खंय ना खंय आमकां जेन्ना आमी डोर टू डोर पॅम्पलेट्स वाटपाक गेले तेन्ना आमकां लोकांनी सांगलें आमकां आतां आमची बाबा एक भुरगीं आसा तांकां तुमी सपोर्ट करता ताका लागून आमी तुमकां थँक्यू अशें तांकां खंय ना खंय बरें दिसलें की कोण ना आयज कितें ना कितें आपल्या मयेच्या भुरग्यांक लागून आमच्या भुरग्यांक लागून फुडें सरपाक लागून कोण ना कोण तरी फुडें सरता आनी सपोर्टूय आमकां खूब आसा अशें दिसलें आमकां. लोकांचो रिस्पॉन्स खूब बरो आसा. आमी जेन्ना आतां पॅम्पलेट्स घेवन लोकांच्या घरा वयता दारादारेन वयता कारण आमकां खबर आसा कशें आसा सगळ्यां कडेन जे आमी सोशल मिडियार जे पॅम्पलेट्स जर कितें पोस्टर जे आमी शेअर करता किंवा जे आमी पोस्टर मारल्या रस्त्यांचेर सुद्दां ते सगळ्यां कडेन पावचे ना. कांयशे लोक भुरगे अशे आसतले लोक आसतले जेंच्या कडेन ते पावोंक ना आसतले म्हणून आमी घराघरांनी वयता सांगपाक की आमी मया खातीर डान्स कॉम्पिटिशन दवरला डान्स मयम डान्स. तुमी येवन तुमची उमेद आसा डान्स करपाची ती सादर करा लोकां फुड्यान. आमी तुमकां स्टेज दिवपाचें काम करा. तुमी फक्त या डान्स मयम डान्स नाच मयम नाच सुद्दां म्हणूंक शकता. ती उमेद तुमी सादर करा. आमचो तुमकां सपोर्ट आसा. लोक भरपूर क्युरियस ह्या गोष्टी खातीर आनी तेंचो रिस्पॉन्सूय खूब आहा बरे भशेन आहा. सो ती अशी आतां गेले न्हू पॅम्पलेट्स वाटपाक गेले सो थंयच्या थंय ती आमकां रजिस्टर करपाक लायता. इतली एनर्जी आहे तेंच्या भितर. खूब बरें दिसता लोकांक सुद्दां. काल सुद्दां आमी पॅम्पलेट्स वाटपाक गेल्ले तेन्ना सुद्दां खुबश्या लोकांनी म्हटलें की खूब बरी गजाल तुमी करता. तुमी यूथ आसा आनी तुमी खूब बरी गजाल करता. खूब बरें तुमचें आसा. फुडें सुद्दां बरें जावं अशें म्हटलेलें. तेकाच लागून आमी फुडें आतां सुद्दां जे खंयचे घरा उरल्या जे गांव उरल्या थंय सुद्दां पॅम्पलेट्स घेवन वयतले वाडपाक सांगपाक. आनी आतां खुबशी एंट्री आमकां जाल्या त्या पॅम्पलेट्स खातीर. आनी आतां परत आमी शेअर करीत रावतले जे पोस्टर बीन आसा ते कारण आमकां जाय जी भुरग्यां भितर उमेद आसा जी लोकां भितर उमेद आसा ती स्टेजीर येवन तेंच्यांनी लोकां फुड्यान दाखोवपाची. ताका लागून हो आमचो प्रयास आसा डान्स मयम डान्स. बेजिकली आमचो लोगो जो आसा तो असो आसा डान्स मय डान्स म्हणून आनी वीथ द असोसिएशन वीथ आमचो मिलिंद सर आनी हे आमचे प्रायज डिस्ट्रिब्युशन्स आनी आमचे कॉर्डिनेटर्स कोण आसा तेंची नांवां. सो बेजिकली आमी कितें केलें की जे आमचे जे आसा न्ही चडशे आमी मेक शुअर केलें की आमी सोशली तितलेंच अवेरनस करची म्हणून आनी तितलेंच आमी हितून प्रॅक्टिकली अवेरनस करची म्हणून. सो सोशली आमी केलें की आमी ग्रुप्स हे केले सोशल मिडियाचो वापर केलो लायक वी मेड अ ग्रुप ऑन इंस्टा फेसबूक आनी आमी जाता तितली इवन वॉट्सॅपाचो आमी जाता तितलो तो मिडियम जो आमचे कडेन आसा अवेलेबल ताचो आमी जाता तितलो प्रयत्न केलो की तो आमी जाता तितले आमचे ते डान्साचे आसात प्रोग्रामाचे तितले आमी लोकां कडेन पावोवचे म्हणून. सो वी मेड क्लिप्स ऑफ डान्स मे डान्स आनी खुबशे आमी क्लिप्स केले पोस्टर्साचे आमचे जाता तितले आमी फॉरवर्ड करपाक ट्राय केले लायक टू मेक दॅम मल्टिपल फॉरवर्ड्स तशें आमी ट्राय केलें. आनी आतां सोशल मिडिया इज अ इजी मिडियम टू यूज. सो आमी मेक शुअर केलें की ते अशें आमचे जे हे सुद्दां आसा जे क्लिप्स आसा दॅट मेक शुअर म्हणजे एट्रॅक्टीव अशें म्हणून लायक द पॉपअप्स थिंग्स एंड लायक स्लायड्स एंड एवरीथींग लायक दॅट. खूब बरे तरेन पळयता कारण खूब व्हडलो असो आमी प्रोग्राम केला अशे तरेन की अशें दिसपाक जाय की कितें तरी वाऱ्यान चेंज जाल्या मयाच्या. खूब बरे तरेन सारके अशे खुबशे लोक येतले एक उमेदीन सारकी स्टेज बीन अशे तरेन आमी सेट करपाचें हें केल्या थरयलां की ज्या कडेन लोकांक तें खूब बरें दिसपाक जाय. सो गौरेश जसो म्हणटा तसो आमच्या खातीर एक खूब व्हडलो इव्हेंट असो वन्स इन अ लायफ टायम हो म्हणू शकता असो इव्हेंट आहे. सो ह्या गोष्टी खातीर आमी खूब प्रिपेर केल्या ऑलरेडी प्रिपेर केल्या. आमचे अशें काम आसा की ज्या दिसा इव्हेंट असतो त्या दिसा गोष्टी बरे भशेन कॉर्डिनेट करप. बट जो इव्हेंट आहा तो तर खूब लांब आहा. सो तेच्या पयलीं जें काम आहा त्या कामा खातीर आमी खूब हालचाल अशी करूं शकता म्हणजे हालचाल अशी करता आमी. ऑडिशन आमच्या 5 डिसेंबर आमचे ऑडिशन 2 कॅटेगरी आसतले सिनियर ज्युनियर. जी सिनियर कॅटेगरी आसा तेंचे ऑडिशन जातले हातुलीम सार्वजनीक मंडप थंयसर आनी जी ज्युनियर कॅटेगरी आसा तेजे ऑडिशन जातले मये पंचायत हॉल. एक 9 ऑडिशन सुरू जातले दोनी कडले ते मागीर आमी तुमकां सांगतले म्हणजे खंयच्या टायमार रजिस्ट्रेशन नंबर आसा तुमचे ते आमी तुमकां फॉरवर्ड करतात त्या टायमाचेर तुमी येवप ऑडिशन दिवप आनी वचप. आमी डान्स हो हेच्याच खातीर दवरला की सगळ्या लोकांक कितें ना कितें आपलें जावंक जाय की सगळे खूश जावंक जाय. सगळ्यांक सर्टिफिकेट्स आसतलीच तशेंच मेन जे आसा 10 सगळे आमी ऑडिशन थ्रू 10 सिलेक्ट करतले ज्युनियर आनी सिनियर. आनी जे ज्युनियर आहा तांकां 3 प्रायजां मेन आसतलीच आनी तशेंच कॉन्सलेशन प्रायज 7 जाणांक सगळ्यांक आसतली. डान्स मे डान्स कॉन्टिशन म्हाजो खरो हेतू आसलो की भुरगे फुडें सरल्या उपरांत तांकां व्हडलें प्रोत्साहन मेळटलें आनी हितून आमकां खूब आदार दिलो तो मिलिंद पिळगांवकर सरान. कारण हांव जेन्ना तेंचे कडेन गेलो आनी तांकां सांगलें की हांव एक ग्रूप तयार केला हांवें
आनी त्या ग्रुपा मार्फत हांव एक डान्स मागीर डान्स हो प्रोग्राम करपाक सोदतां. सो तेंच्यांनी म्हाका सरळ सांगलें की तुमी अवश्य फुडें सरा, हांव तुमकां मदत करता, जाय तशी मदत करता. तुमचो प्रयत्न जितको फुडें व्हरपाचो आसा तो व्हरा फुडें, हांव तुमच्या फाटल्यान अवश्य आसा अशें म्हणून सांगलें. म्हणून मिलिंद भाई कडेन हांव हो जेन्ना प्रश्न घेवन गेलो तेन्ना मिलिंद भाईन म्हाका हें उत्तर दिलें. हांव तेंचे खरेंच धन्यवाद मानता मिलिंद भाईचे, कित्याक तेंच्यांनी येदो व्हडलो हो प्रोग्राम आयज मये मतदारसंघान डान्स मये डान्स हो प्रोग्राम जाता असो केन्ना पयलीं जावंक ना. म्हणून हो प्रोग्राम हांव करूंक सोदता की तो आमकां गोंयभर फामाद जातलो हो प्रोग्रामचो, ही म्हाजी इच्छा आसा. सो आमचो आतां 5 तारखेक जावपाचें आसा ऑडिशन. ऑडिशनानसून जितली पार्टिसिपेंट्स भितरले आसतले तितून आमी 10-20 जाणांक घेतली आनी 10-10 ग्रूप करतली, लायक 10 फॉर सिनियर्स आनी 10 फॉर जुनियर्स. आनी मागीर तांकां जो फर्स्ट विनर आसतलो सिनियर कॅटेगरीन ताका 15,000 आनी जो सेकंड विनर आसतलो जुनियर कॅटेगरीन ताका 7,000 अशें आमी प्रायज दवरला. आनी त्या 18 तारखेक जो प्रोग्राम जातलो आमचो मेन प्रोग्राम ताका आमी लायक फॉर द एंटरटेनमेंट ऑफ द पीपल आमी आनी बिसायड्स द डान्स आमी दुसरे प्रोग्राम्स दवरले. लायक आमी एक कॉमेडियन शो दवरला, एक स्टँडअप कॉमेडी शो. तेज्या लागून आमी मनोहर भिंगी ह्या सराक आमी आपयतली फॉर दी एंटरटेनमेंट पर्पज ऑफ द पीपल. आनी तशेंच ढोल तासाचे सुद्दां आमचे एक इव्हेंट प्रोग्राम जावपाचो आसा. आनी मेन आमचो हेतू हो डान्स हेजो की एक एंटरटेनमेंट शो जावचो, म्हणजे एक एंटरटेनमेंटा खातीर एक मयाचें एक रिफ्रेश एक न्यू चेंज कसो की एक बाबा अशें बीन कितें जावं शकता म्हणून फॉर द पीपल ऑफ मयन, फॉर द विलेजर्स. लायक तांकां अशें दिसपाक जाय की फ्रॉम दी लायक बोरींग ऑफ देयर शेड्यूल आमी एक तांकां एक एंटरटेनमेंट. आनी इट्स ऑल फ्री, तुमी पार्टिसिपेंट सुद्दां फ्री करूं शकता, सगळें फ्री. यू जस्ट हॅव टू कम म्हणजे तुमकां एक एंटरटेनमेंट शो. आमकां जाता तितलो क्रावड जाय आमच्या शोवाचेर, सो दॅट की अशें म्हणजे लोकांक दिसपाक जाय बाबा हां कितें तरी जालें मयान फर्स्ट टायम कितें तरी जालें. सो आमकां तसो एक क्रावडय जाय टुगेदर. आनी आमकां जाय की तुमी तुमचे कोणे लोकॅलिटीन कोणे तुमचे अशे डान्सर्स आसा नाजाल्यार कोणे आसा तांकां तुमी ह्या आमच्या डान्साक म्हणजे पार्टिसिपेट करपाक दिवचे. आनी इवन पळय आमचे पब्लिसिटी आमी सगळ्याक डोर स्टेप वचून आमी आमचे हे दिला पॅम्पलेट्स वाटल्या. आतां नेक्स्ट थिंग हें म्हणटा तें आतां लोकांचेर आसा की तेंच्यांनी आपले जे कोण वळखीचे कोणें डान्साचे कोणें तांकां दिसता की बाबा आसा कोण नाचूं शकता, कितें ना कितें तरी करूं शकता, तांकां एक चान्स दिवचो म्हणून. अशें न्ही की बाबा प्रोफेशनलच कोण आमकां डान्सर जाय. इट्स फॉर एवरी वन, इट्स फॉर एवरी अशें म्हणप की सगळ्या विलेजान हांकां सगळ्यांक हे एक ऑपॉर्च्युनिटी कशी. सो आयल अशें म्हणपाचें की ही ऑपॉर्च्युनिटी मिस करप ना तशें म्हणून हांव सोदतां. थँक्यू. काम करतना म्हणल्यार फर्स्ट टायम हांव भायर पडला अशें म्हणजे एक व्हडल्या प्लॅटफॉर्माचेर काम करपा खातीर. सो हे भुरग्यांचे उमेद पळोवन म्हाकाय दिसलें की कितें तरी म्हाजो हेल्प तांकां मेळचो. आनी सर मिलिंद पिळगांवकर आसाच न्ही सपोर्टाक, सो तांच्या सपोर्टान हांवूय बी फुडें सरलें आनी कितें तरी करून दाखोवपाचें म्हणून आज हांगा आसा. एक कॅटेगरी आसा ती जुनियरांची अबाव 5 इयर्स ते 12 इयर्स आनी सिनियर कॅटेगरी आसा ती अबाव 13 इयर्स. ताका लिमीट ना, म्हणजे एज लिमीट ना. सो एनीवन कॅन कम एंड डान्स एंड शो आवर टॅलंट. फायनली मोठ्या प्रमाणान 18 डिसेंबराक जावपाची आसा. तेन्ना म्हाका दिसता की सगळ्या लोकांनी ना की फक्त आपल्या भुरग्यांचे परफॉर्मन्स पळोवंक येवचे, पण बाकी जो ओवरऑल एंटरटेनमेंट प्रोग्राम जातलो तो सुद्दां एंटरटेनमेंट घेवपा खातीर सगळ्या लोकांनी मुद्दम मोठ्या प्रमाणान हजर रावचे अशें म्हाका दिसता. तयारी म्हणजे जे हे आमच्या ग्रुपाचे ऑर्गनायझर भुरगे आसा ते अशे आपलो एफर्ट असो अभ्यासाय कडेन त्यांचो एफर्ट आसा. परत अभ्यास करून ते हे रात दीस मेहनत करता. पॅम्पलेटी वाटपाचें म्हणा, पोस्टर लावपाचें काम जोरान तेंचें चालू आसा. तेंचे वांगडी जे कॉर्डिनेटर आसा तेय तांकां सपोर्ट करता. म्हाका दिसता येणाऱ्या काळान ते खरेंच खूब फुडें वयतले भुरगे. आमी लोकांक इनवायट केल्यास आनी हांव लोकां कडेन अशें इनवायट करता की हो जो प्रोग्राम आसा हो बरे मोठ्या लोकसंख्ये ह्या प्रोग्रामाक येवचे, लोकांनी ह्या प्रोग्रामाक येवचे. कित्याक आमी तांकां मयेच्या भुरग्यांक वयर काडपा खातीर, मयेचो टॅलंट वयर काडपा खातीर आमी हेका खूब प्रयत्न केला. आनी लोकांक आव्हान करता की हो प्रोग्राम तुमी आवर्जून पळयात. हितून खुबशे आसा की हो अशे प्लॅटफॉर्म आनी मयान ह्यान पयलीं जावंक ना असो हो प्लॅटफॉर्म आमची करपाची आमची तयारी आसा आनी तेजो तुमी सगळ्यांनी आस्वाद घेवपाचो. आमी अशें आतां मिलिंद सर आमकां मिलिंद सराचो असो एक हे कितें हेतू
की तांकां भुरगे खंय ना खंय वयर सरचे जाय, कित्याक आमकां तेंचें एक इंटेंशन न्ही, म्हणजे तेंची एक अशी दृश्टी आहा की आमचो बाबा मये गांव आहा, मये कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा, नाजाल्यार गोंय म्हणूं शकता, खंय ना खंय कोणाक चान्स मेळना ते बी भुरगे वयर सरचे अशें तेंचें इंटेंशन आसा. सर मिलिंद पिरगांवकर, आमी जेन्ना आमची आयडिया घेवन तेंच्या कडेन येयले, सर आमी डान्स मोहीम डान्स असो एक कार्यक्रम चिंतला जो आमकां करपाक जायो मया खातीर. तेन्ना तेंच्यांनी आमकां खूब बरें सांगलें की तुमी एक यूथ आसा आनी तुमी हो प्रोग्राम थरयला, सो आपलो तुमकां सपोर्ट आसा. कारण एक युथाची जेन्ना ती उमेद जी आसता ती तांकां दिसून येयली तेन्ना, आनी तेन्ना तेंच्यांनी आमकां अशें बीन म्हटलें की अशे खुबशे भुरगे आसतले जांकां उमेद आसतली डान्स करपाची किंवा आनी खंयचे हे सुद्दां एक्टिविटीज सुद्दां. सो तेंच्यांनी आमकां सांगलें की आपूण तुमच्या फाटल्यान आसा, तुमी चला फुडें करा, आपूण तुमच्या सदांच फाटल्यान आसा. सो ज्या मेरेन हांव सरा वळखता, ज्या मेरेन हांव सराक पर्सनली वळखता, त्या मेरेन सर असो एक खूब एनर्जेटीक पर्सन असो म्हणूं शकता. टॅलंटाक सदींच प्रोत्साहन दिता, नाजाल्यार कितेंय गोश्टी आसूं ताका प्रोत्साहन दिता. आनी प्रोफेशनली म्हणल्यार सर कितें अडचण येयली, कितें बारीक सारीक अडचण आसूं, सो ती दूर करपाक खूब हेल्प करता, खूब म्हटल्यार खूबच हेल्प करता. सर एक आमच्या फाटल्यान एक फादरली फिगर म्हणूं शकता असो उबो रावलो, आनी हो इव्हेंट घडोवपाक ताजो खूब मोठो हात आसा. सर मिलिंद पिळगांवकर हे सदांच लोकां खातीर वावुरता आनी ह्यान फुडें सुद्दां ते मये मतदारसंघा खातीर कितें तरी बरें करून दाखयतले अशें आमकां अपेक्षा आसा तांचे कडल्यान. सो आमी तांकां सदांच सपोर्ट करतलीं आनी सरांचो ह्या भुरग्यांक लागून भरपूर प्रतिसाद आसा. आनी मिलिंद सरान आमकां खऱ्यानच म्हणटा तर खूब मदत केल्या. आनी जेन्ना आमी तांकां अशें सांगलें की बाबा सर आमकां एक असो एक कितें तरी इव्हेंट करपाक जाय मयान हितून कितें तरी एक न्यू चेंज. सो सर वॉज लायक की तुमी एक नवो कितें तरी हे चेंज करूंक सोदता देन यू शूड गो फॉर इट. लायक इवन आमी तांकां सांगलें की आमी अशें करूंक सोदता. इवन म्हणजे आमी तांकां सांगलें आमी पॅम्पलेट्स अशें वाचूंक सोदता, आमी 7 पंचायती घेवंक सोदता. लायक सरान आमकां सदांच एक सपोर्ट सिस्टम लायक ही वॉज एट दी बॅक ऑफ अस फॉर एवरीथींग. आमी ताका सराक सांगलें सर आमकां अशें करपाक जाय. लायक इवन म्हणजे एक म्हणजे एक डिसिजन घेवन सुद्दां आमकां दिसलें की ना बाबा एक चेंज जावपाक जाय मातसो तरी, तें मातशें आनीक बरें जावपाक जाय. इवन इन पब्लिसिटी ऑफ म्हणजे पॅम्पलेट्स वाटपाक कितें वाटपाक आमकां दिसलो की बाबा खंय चेंज जावंक जाय. आमी त्या मुमेंटाक सुद्दां सराक सांगलें की सर बाबा आमी चेंज करता जाय. सर वॉज लायक की तुमकां बरें दिसता तशें तुमी करा. एंड ही वॉज लायक की तुमी जाय तें करा, आय एम एट युअर बॅक. ही ऑलवेज गिवन अस दॅट एनर्जी दॅट ही इज एट अ बॅक. सो ते एक म्हाका सराचें बरें दिसता की म्हणजे सराक केन्नाय कितें सांगलें की सर आमकां अशें करपाचें, आमकां हें चेंज करपाचें. सर इज टू नेवर से नो टू इट. सर इट वॉज लायक की तुमी चला, तुमी करा. सराचें फकत हेंच म्हणणें आसतालें सगळ्या हेका. एक बरी व्यक्ती मये मतदारान आमी तांकां गेली 15 वर्सां पळयता की बाबा मिलिंद भाई ही एक बरी व्यक्ती आसा. ते एक स्वता बिझनसमॅन आसा आनी तांकां मये मतदारान ते सबंद फिरतात आनी तांकां मये मतदाराची तळमळ जावं मये मतदारान जो टॅलंट आसा हो तांकां खबर आसा. आनी हे हेतू सातून आमी हो प्रोग्राम तेंच्या मुखार दवरलो की हो प्रोग्राम आमी करुया. आनी तेंच्यांनी हाका होकार दिलो की तांकां ह्या गोश्टींनी खूब आवड आसा. आमी खूब टीव्हीवर तांकां पळयता की बाबा भजनाच्या क्षेत्रांत तेंची खूब एक्टिविटीज आसा, ते स्पॉन्सर करता. म्हणून आमी तांकां आवर्जून सांगलें की हो प्रोग्राम आमी स्पॉन्सर करुया आनी मयाच्या लोकां खातीर मयाच्या भुरग्यां खातीर हो तर टॅलंट वयर सरचो म्हणून आमी तेजी आमची ही तळमळ आसा. यूथ ऑफ युनिटी घेवन येता डान्स माय डान्स.